next in line for GTDC chairmanship? स्पेक्युलेशन म्हाका प्रेसानच केलेलें ना आसा. पण आमकां ऑलमोस्ट खबर आसा तुका खबर आसा तूं ना म्हणून शकना हय, स्पेक्युलेशन प्रेसान केलां. हांव सांगता की अजून पर्यंत म्हाका कांय इंटिमेशन ना, म्हणजे नॉट फ्रॉम CMच्या सायडीच्यान ना आनी खंयच्या सायडीच्यान ना. बट इफ गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी देन डेफिनेटली आय वील टेक इट. व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरोबर डेव्हलपमेंट करूंक मेळटलें. हेज्याकीन चड वायस चेअरमॅन जावच्या पयलें सो GTDC म्हणजे माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज कनेक्टेड टू कोस्टल एरिया. तो सगळो कितें म्हाज्या हितून बेनिफीट घेवंक मेळटा. म्हणजे हितून कोको बीच आहा, थंय आमकां डेव्हलपमेंट करूंक मेळटलें. डेफिनेटली कितें आसा जाल्यार आनीक विशय म्हणटा तो ह्या दिसांनी तुज्या रस्त्याच्या विशयाचेर खूब विशय चलता. रस्तो म्हाजो एकूच आहा फक्त, एकूच म्हणटा तो सालिगांव टू पिलेर IDC आसा पळय तितलोच आहा. आनी वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क फ्रॉम येस्टरडे. आमी गेल्या विकान तें काम सुरवात करपाक गेले, पावस पडलो. काल आमी स्टार्ट केल्या परतून काल पावस पडलो. सो कितें जाल्लें, अनइवन सरफेस जालो. आमी सगळो तो आयज लेवलिंग केलेलो आसा. सो द रोड इज मोटरेबल, देर इज नो इशू. आमी फर्स्ट हांवें काल अश्योर केला तशें पायटी दिलें हांवें की 1 ऑक्टोबर ऑनवर्ड्स हॉट मिक्सिंग सुरवात जातलें हेजें. आनी एकूच तो रोड उरलो कंप्लीट जातलो. तेजे फुडें वचून हांव तेंच सांगता की कालूय हांवें सांगलेलें की रोड फुटलो, पिड्ड्यार जालो, हें सगळें आसा. पूण कित्याक जालो पिड्ड्यार तें आमकां खबर आसपाक जाय. थंयच्यान तिलारीच्यान रॉ वॉटर पायपलायन आसा 15 MLD प्लांटाक, ती आयिल्ली आसा. ताका लागून ती जवळ जवळ पायपलायन 1 मिटराची. सो तो आमकां पयलीं 1.5 मिटराचो ट्रेंच मारता पडलो. मागीर आमकां ट्रेंच मारता पडलो 2.5 मिटर्स. कित्याक सबस्टेशन जें आयलां ते सगळ्यो केबल्स जे आसा घालपाक लागून. आनी तिसरो आमी मारलो 15 MLDचें ट्रिटेड वॉटर जें आसा, प्युरिफायड वॉटर, तें लोकां कडेन पावोवपाक लागून. हांव तुमकां सांगूंक सोदता एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान की जेन्ना इश्यू जाता लायटीचो तेन्ना कोण कोण रोडार येवन सांगता की लायटीचो इश्यू आसा, हेजो इश्यू आसा. उदक केन्ना जर ना जाल्यार कमी जालें जाल्यार उदक ना म्हणून हें करता. पूण हेजें सोल्युशन जर काडटलो जाल्यार आमकां थोडें एक्सकवेशन करचें पडटलें. हेजें सोल्युशन जर सगळ्यांचें काडटलो जाल्यार आमकां ते रोड थोडे पिड्ड्यार जातले. पूण फक्त मनसून बेगीन आयलो आनी ह्या फावटी मातसो डिले जालो. सप्टेंबर ऑलमोस्ट ऑक्टोबर लागपाचो जालो. सो जितल्या पर्यंत मनसून कंप्लीट स्टॉप जायना तितल्या पर्यंत हॉट मिक्सिंग आमकां करपाक मेळना. पूण हांव अश्योर करता तुमकां की फुडल्या 2-3 दिसान पावस जर थांबलो जाल्यार आमी तो हॉट मिक्सिंग स्टार्ट करतले म्हणून. आमचो इंजिनियर आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी प्लांटूय रेडी करून दवरलेलो आसा. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मनसून टू गो अवे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.